इस बार बेहतरीन गेंद फिर एक बार आगे डाली आड़े बल्ले के साथ ऑन साइड पर मिड विकेट पर खेला। जब तक फील्ड करते आसानी के साथ सिंगल दोनों बल्लेबाज तलाश में थे बड़े शॉट के लिए लेकर वो सिंगल डबल रन के। इस बार फिर एक बार पटकी हुई गेंद थी, अतिरिक्त उछाल पुल करना चाहते थे और एक सिंगल जो कि बल्लेबाज दीपक के बल्ले से और सिंगल के साथ स्ट्राइक पर सोनू है बल्लेबाज। इस बार बड़ा शॉट पुल किया मिड विकेट पर, गेंद को सीधा भेजा दर्शक दीर्घा में पहला छक्का इस पारी का। भागातल्यान आयिल्ल्या सगळे टीमी तुमका सगळ्याक वेलकम करता आणि तुमका सगळ्याक येवकार दिता। आज खरंच ही बरी गोष्ट असा की आमच्या जिल्हा पंचायत मेंबर सगळ्यांनी आम्ही एकटा येऊन तशीच आमची सीओ आम्ही सगळ्यांनी एकटा येऊन आम्ही हो टुर्नामेंट करपाचो ठरयलो आणि प्रत्येक मेंबरांनी आपली एक टीम घालची अशें आम्ही सगळे मेंबरांकडेन सांगले। तर त्याचप्रमाणे आमच्या मेंबरांनी प्रत्येकान आपली टीम आमचे फुडें हाडली आणि आमच्यो आज 8 टीमी या ग्राउंडार खेळटाल्यो आणि 2 दिसांचो हो टुर्नामेंट जावन आसा। कित्याक आमकां चड टीमी जाल्यो म्हणून पयलीं आमी एक दीस म्हणलें, पूण जेन्ना आमकां चड टीम येयल्यो म्हणून आमी हो 2 दिसांचो दवरलो। आनीक सगळे टीमी हांगा येयल्या, सगळ्यांनी आपलो बरो खेळ दाखयचो आनीक बरे खेळचे हे तुमचे कडेन मागता। की जिल्हा पंचायतीन टुर्नामेंट फर्स्ट टाइम आयोजित केला। आमच्या जेन्ना जर्सी आसा तेन्ना आमचो खुशालपणान सांगतालो टुर्नामेंट करूया म्हणून, पूण जावना तो। पूण आयज आयोजीत केला, खूब बरें दिसता। ह्या निमतान 25 जर्सीच्यो टिमी हांगासर एकले कला दाखयतले आनी जिल्हा पंचायतीचें अभिनंदन करता। आणि आज गरमी आसा, तुम्ही जिवाक त्रास घेऊ नका। जिंकले हारतले काय धरनासतना बरो खेळ दाखया आणि जिल्हा पंचायतीचे असेच फुडें सुद्धा ऑर्गनायझेशन बरें जातलें अशी अपेक्षा करता आणि आमचो सदांच तुमकां सपोर्ट आसतलो। आणि परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता। 25 जिल्हा पंचायतीचे मेंबर, सीओचे आमचे अध्यक्ष यांनी बरे एफर्ट घेतल्या। म्हाका दिसता गेली 15 दीस सगळ्यांक भोंवताली, खूप कष्ट करून टुर्नामेंट केला। सगळ्यांनी आज परत एकदा आपले स्पोर्ट्स दाखोवन तुम्ही जिंकले सगळे खेळपाचे